Hoje deixamos o carro em casa e a nossa proposta é que façam isto. Não há melhor maneira de conhecer uma cidade, e quem diz uma cidade diz um país, do que apanhar aqueles transportes públicos que toda a gente usa no dia a dia. Tudo o que precisamos é de uma garrafa de água e sandálias confortáveis. Vamos lá. Tive sorte, encontrei um lugar à janela. Rama nasceu no seio de uma família sem grandes possibilidades financeiras. अशी परिस्थिती आमची मातशी बिगड आसली सो चड शिकाकूय ना आनी कामूय मेळचें मागीर कितें केलें तर ड्रायविंगेन म्हटलें हें करया म्हटलें ड्रायविंग करपाचें चिंतलेलें. O salário não é muito, mas Rama parece contente com o seu trabalho. पर डे 250 रुपीज आहा सो जेवण खाण पात्रांवचें च्या पाणी बी पात्रांवच दिता सो आनी काय ना सो संडे आयतारचे मेंटेनन्साक 2 गाडी दिता सो मंडे मागीर चालू. पयलीं पासून म्हाका उमेद आसली ड्रायविंगेची सो हांवें तेंच धरलें बिजनेस. Viajar de autocarro é talvez uma das maneiras mais económicas de viajar. Os bilhetes não passam dos 35 cêntimos. Nine rupees, sorry, 9 per person. So, स्कॉलाच्या भुरग्यांक हाफ टिकेट आहा 4 रुपया आमी काडटा. O nome para onde o autocarro vai está sempre escrito na parte da frente do autocarro. Mas mesmo assim, o cobrador vai continuar a berrar em altos berros até que o autocarro se encha que nem sardinha em lata. तो म्हणपाक अलाउड ना सो कंडक्टराकूच म्हणपाक अशें आसता ड्रायव्हराक अलाउड ना म्हणपाक. ड्रायव्हरान कितें ड्रायव्हराचें काम फक्त गाडी चलोवप फाटीं फुडें पळोवप इतकेंच सो पॅसेंजर भरले काय मागीर शूट जावप. E como conseguir uma licença para conduzir um autocarro? सो पयलीं लायसन लायट काडचें पडटा सो लायट काडून मागीर हेवी काडचें पडटा सो ट्रान्सपोर्ट मागीर 2 वर्सांनी बॅच गावता बस चलोवपाक तेच्या पयलीं मेळना. सकाळची 6:30 पात्रांवाच्या घरा कडसून घेवन वयता आमी पिरणा वयता सो मेणकुर्च्यान मागीर आमी भायर सरता सो पणजी हांगासर 7:45 हांगा पावता सो लास्ट मागीर 8 सुमार पात्रांवाच्या घरा कडेन पावपाक जाता. Pô, não? Hoje a geração mais nova conhece os autocarros, os rickshaws, os férias, os pilots, mas a geração anterior, aquela que viveu durante o tempo dos portugueses, tem memória de um outro transporte muito mais interessante, o caminhão. I still remember, like today, you do not have, to wait at a bus stop because the bus will just come pick you up and go. It had that typical horn which the bakers used to have, earlier, that ponk ponk thing, and we could hear that bus coming all the way from Giri, and then
we would all start getting ready to wait in the bus, and then you had to only request that conductor who was, who had a very typical attire, who had a short pant, khaki short pant, overcoat, a long sleeved overcoat, and a semicircular leather bag that he had with a cap. And he was an old man, and a simple request to him that please wait, so and so is coming with you to Panjim, and he's having his food. And he would wait till that food got over, and then people would get down and they would have a cup of tea, mix around with the people, and then when the people had their food and everything, they would just sit in the communal. And it was such a beautiful experience. The wooden benches behind, and it had brass plates on the side, copper plates, brass plates on the side, and all type of jackfruits and lot of things that was put on top of that carrier. It's one of those wonderful memories of traveling that we had, during my childhood time. Como vêem, a única coisa que o caminhão transporta hoje em dia são teias de aranha. The whole process of hiring a taxi or going by the Carrera from Margao to Keri, which is the extreme northern tip, crossing 2-3 rivers, sometimes going in a boat, the whole thing we looked forward to. I once remember as a kid of 10 years old, we even had to take a bullock cart to go from Chopde to Keri, because there was only one bus which left at 6 o'clock, and if you missed that bus, there was no other bus till next day 6 o'clock. So we hired a bullock cart and we went to Keri. Isto é que é vida. Não vai lá muito rápido, mas quem é que está com pressa? Um dos transportes públicos, penso que únicos no mundo, pelo menos na Índia, são as motas que fazem as vezes do táxi. Os pilots, que conduzem estas motorizadas, levam os passageiros por um X logo negociado no início da viagem. E porquê um pilot quando podemos usar um táxi, onde podemos sentar-nos confortavelmente com ar-condicionado e tudo? One day I decided to visit my friend in Kampal. And as I don't have a driver in my house, I decided to hire the pilot. And that was the best experience in Goa. If you drive a car or if you are sitting in a car, you don't feel the same emotion like you sitting as a pillion. That was really crazy traffic. And we was like moving like a zigzag, and we didn't spend any time for staying in the traffic. Ramesh é um simpático condutor que nos confessa que é bom trabalhar por conta própria. Para ele, não há horários. आम्ही आता वन हे केला डिसिजन आम्ही वन घेतला कित्याक नोकरी मेळना न्हू खंय रावतले जाल्यार टेन्शन हांगा यो आतां यो मागीर यो हें आपले पोटार बरें चलता आमचें बरें. Mas porquê que os táxis são pretos e amarelos? टॅक्सी मेळ कळपा लोकांक ही बाबा टॅक्सी समज ते इन्शुरन्स कोणी पडलो जाल्यार आमचो डबल पॅसेंजर आमी इन्शुरन्स भरतात पॅसेंजर इन्शुरन्स भरता आमकां डबल इन्शुरन्स ते गाडीक ते डबल इन्शुरन्स ना आमकां सुबेज. Como os condutores dos autocarros, os pilots também não têm um salário mensal. म्हयन्याक तसो येना तो दिसाक केन्ना भाडी मेळत तशी सिजन आतां मातसो आहा न्हू सिजन येत जाल्यार 150-200 रुपया जाता दिसाक तर ते व्हडलें हें येना. आतां सिजनाक मातशें सुबेज जातलें पयलींच सांगता आमी बाबा रे आमी अमकें घेतात आं पणजे आमी घेता 80 घेतात 100 घेतात न्हू नातालाचे कडेन आतां आसतले ते भायले फॉरेन लोक येतात न्हू फॉरेन लोक येतात तांकां आमी पावयतात कालांगूट पावयता अंजुना कालांगूट वयता काय
रामबोल थंय पावयता आमी तांकां आनी तांकां ओपन आनी तांकां सवाय म्हणून पडटा फॉरनाक हे सवाय पडटा ते टॅक्सी रिक्षाक खूब म्हारग पडटा न्हू ते रिक्षा घेता 150-200 रुपया घेतात न्हू हे आमचे 80 रुपीज तांकां नो प्रॉब्लम तांकां ते खोशेन आमकां दितात ते मागीर 80 सांगले ते 20 रुपया सगळे दिता आमकां ते मरे दवर म्हणटा खोशयेन आमी तांकां फास्ट व्हरनात न्हू स्लो व्हरतात. मोटरसायकल पायलट बिझनेस हो पोर्तुगीज तेंपा पासून चालू आसा थोड्या प्रमाणात. म्हणजे तेन्ना मोटरसायकली बसी आतां जी 4 व्हिलर जे आसा तश्यो तेन्ना नसल्यो खूब कमी आसल्यो. तेन्ना पयलीं घोड्यांच्यो गाडयो ती सर्वीस आसताली. रिक्षा जशी आतां तशी नसली. अश्यो जश्यो आतां बसी आसा जश्यो आतां 1 मिनटां रुटार बस आसता तशी नसली. तेन्ना 2-2, 3-3 वरांनी कार्रेत सुट्टाली. गोंयचे वेगवेगळे जो ट्रान्सपोर्ट आसलो तो तसो आसलो. कार्रेत म्हणून जे आसले पळय ते थोडे ताका कामी जावंय म्हणटाले अशें. आनी तेन्ना पब्लीक इतली नसल्या कारणान इतली हें नसली ट्रान्सपोर्ट नसलो तें कारण तें रस्ते धाकटे आसले अशें. पूण जेन्ना पब्लीक जशी वाडत गेली व्हेकल वाडत गेली तशें लोकांच्यो गरजो वाडत गेलो. अशें रावन थोडेशे लोक भाडी मारताले सांजचे वेळार सकाळच्या वेळार अशें रावन ताका कुदितात म्हणटाले. तेन्ना आमचे हे तेन्नाचे पाकले बिकले जे आसले सोल्जर बी जे आसले तेय असो तेजो यूज करताले. पॅन्ट बी घालतात ते बिंदास कॉलेजी आमी वयतात ते पांय घालून बसतात मागीर बसपाक तांकां कम्फर्टेबल जाता. एके सायडीन बसले काय लोड येता एकदां हालता येता तेंचे ते साडी तेंची पोनां उदक घुसोवंक शकता. आनी आमचे कॅरेल आसतात परत तेंचेर वडणी कितें आसतात ते उदक वचोंक वता सकता व्हिलान म्हणून ती अशी बसली काय ना धेंगा घालून पांय घालून अशें आमच्या दांद्या भशेन कसलो प्रॉब्लम ना बिंदास वचोंक येता. Mas há outros transportes não menos interessantes, como esta motorizada de 3 rodas. Bajaj na Indonésia, tuk-tuk na Tailândia, baby taxi em Khulna, no Bangladesh. Os nomes são muitos, mas aqui na Índia o nome é só um. Rickshaw, o melhor transporte na hora de ponta. Em termos de velocidade, a história é outra. 50 km/h já é querer armar-se em carro de corrida. आमची कंपनीचे जे स्पीड आहा पळय 80 आहा. सपोज आमी सिटीन चलोवन 20 किलोमिटर चलता. सपोज सिटी भायर वचत जाल्यार 40 ते 45. ल्हानपण आशिल्लें मातशें तेन्ना बेस्ट नंबर तें आमकां खबर ना. पोर्तुगेज टायमार बरें आसलें सामकें. पोर्तुगेज टायमाचेर नासलें रिक्षा म्हणजे आतां सगळ्यात 35-40 वर्सां जातली रिक्षा स्टार्ट जाले गोंय. आतां 17 वर्सां जालीं रिक्षा चलयता. Como Ramesh ou Rama, Dharmanand não teve grandes oportunidades de emprego. Ser condutor de rickshaw pareceu ser uma boa opção. Por mês ganha cerca de 60 euros, o que corresponde ao dobro do salário mínimo nacional.